Urtusum tu samkas bukta Sumya mandiran tiarik dana बलिदान भेटूंक आयल्या उपकारां कर गांभिता नितळाम कांकर मून परता नितळाम कांकर मून परता पातकी सोन्या आमी आयल्या तुजे सरशीन काकुळतांचे दयेन तूं दाखय फावो नाही म्हणून कामी सोम्या तुझी भुरगी बक्षी तू आमची पातकी चेडी उरतोसून तू समकास बोलता सोम्या मंदिरात रिक्ताना बलिदान भेटूंक आयल्या उपकारां गर्गां दिता नितळाम कांकर मून परता नितळाम कांकर मून परता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. तुमच्या जीवन जेजू ख्रिस्ताची कृपा देव बापाचो मोग पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमच्या सोवे आसो. बोमगाळ भावन आनी भयणीनो, कदवळूत कांत आमकां आमचें रूप दिसना, तशेंच केदो आमच्या मोतयेंत कंत आसा, बेजाराय आसा, त्या वेळार आमचे परिसर आमकां दिसना. मोरी मागदलेन जेजूक एक माली म्हणून लेखता. तो जेजू तिचो गुरू, तिचो मोगाचो व्यक्ती म्हणून तिका कळना, कित्याक ती खंतीन बुडिल्ली. ते दोग जाण एम्माउसाचे वाटेर आशिल्ले आपोस्तल ते खंतीन बुडिल्ले आनी त्या देखून जेजू एकलो तांचे बरीच वाटसुरी म्हणून ते चिंतात. तांचो गुरू, तांचो मेस्त्री म्हणून तांकां कळना. 7 जाण आपोस्तल दर्यांत मासली पागून आशिल्ले, त्या वेळार ते खंतीन बुडिल्ले आनी त्या देखून जेजू उदकाचेर चलून येवन सुद्दां तांकां कळल ना, ताची वळख तांकां मेळना. ते चिंतात ते एक मेल्लें अशें म्हणून. केदळ आमच्या मतींत खंत बेजाराय आसता, त्या वेळार आमकां आमचे परिसर दिसना. त्याच देखून जेजू आयचे सुवार्तेन सांगता, आमी खंत कर नजो, आमी कळवळ नजो, आमी पातयेचे. म्हजेर आनी म्हज्या बापाचेर तुमी पातयणी दवरा. म्हज्या घरा जायतीं कुडां आसात, तुमकां ती तयार कर. दवरल्यांत हांव वचून तुमकांय म्हज्या सांगात आपूण व्हरतां अशें म्हणून जेजू आमकां सांगता आसतना चड आनी चड सुम्याच्या बसवण्यांचेर पातयेवन आमच्या भावार्थाचें जिवीत आशा बरीत जावन जियोंक, सकारात्मक रितीन जियोंक तसो सुमी आमकां आदार दिवं दी म्हणून आयच्या मिसाळार प्रत्येक जावन मागया. जायते पोटी निराशीत जावन आमचे परिसर आमकां सारकें कळनासतना आमी हेरांक चुकीदार केल्ल्या पसत आनी आमी केल्ली हेर सर पातकां उगडासा काडून देवतान बोगसाणें मागून नितळ काळजान नितळ मनान हें पवित्र मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमकांच आमी आयती करया. देवादीन एल्विरा डिसोजा हिच्या आत्म्या पसत आमी ह्या मिसाळार प्रत्येक जाण मागता हे मीस दितात कुटुंबाचे सांदे. ह्या तेसाव बराबर आमची तेसाव सुम्याक भेटोवया. सरकस्तूंच्या लोकां पसत आमी मागया. बेगीनच आमचे वयर आयिल्लें हें कर्ग पयस सरून आमच्या संवसारांत शांती, समाधान, संतोष, सवस्काय, बरी भलायकी फावो जावं दी म्हणून आमी मागया. आमी केल्ल्या सर पातकांचे बोगसाणें मागून सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सर्प दुदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उसारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पुस्तक घेवन सदांच आमकां बरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरेस्परा देवा लागीं
विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता सर पुदवेदार देव आमची काकूळ करू आमची सर पातकां बोगसून आमकां सासनाक बळच्या सुखाक वन पावो Amen. Somia kabut kar, somia kabut kar, Krista kabut kar, Krista kabut kar, somia kabut kar, somia kabut kar. प्रार्थुया सर पुदवेदारा देवा आमच्या भोवमुगाळ बापा तूं आमचे स्वतंत्र आयसो आनी आमच्या तरणाचो धनी तुज्या पुतान विकरायल्ल्या रक्तान दयाळायेन तुवें आमकां सोडयली तुजे कडचें घेतलें नवें जिवीत सांबाळूंक आमकां कुरपा दी आनी सगळ्या वायट विघ्नांनी निरंतरी आमकां राखून दवर आमच्या सुम्या तुजे पुता जेसू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्रत्म्याचे एकवटांची येता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना Amen. धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांतलें वाचप त्या दिसांनी पावल पिसिदियाच्या आंतियोक शाराक पावतस तांच्या सिनेगोग सभेन उबो रावन म्हणलो म्हज्या भावानो अब्राहमाचे संततेच्या न्हू आनी तुमी देवाचे बिरांदेन चलतले न्हू हो बाचावेचो संदेश आमकांच म्हूण देवान पाठयला पूण जेरुसलेमाचे निवासी आनी तांचे अधिकारी जेजूक वळखले नात तशेंच हर एक साबात दिसा तुमी वाचतात ती प्रावादाची उतरांय समजून घेनासतना ताका मरणाचें फर्माण दिवंक कसलेंच कारण तांकां मेळ्ळें ना जाल्यार ताका जीविशी मारिजे म्हूण पिलाता लागीं ते मागी लागले अशें ताचे विशांत पवित्र पुस्तकान कितें बरोवन आसा तें सक्कट ताका तांणी कर्ण जातस कुर्सा वयलो ताका तांणी देंवयलो आनी एक समाधान दवरलो पूण देवान ताका मेल्ल्यांतलो जिवांत उठयलो आनी ताचो सांगात धर्न गलिलेयांतावन जेरुसलेमाक आयिल्ली आनी साबार दीस पर्यंत ताका पळयलो तेच आतां आमचे परजेक ताचे विशान साक्ष दितात आतां एक बरी खबर आमी तुमकां हाडून आयल्या देवान आमच्या पुर्वजांक केल्ली ती बसावणी जेजूक मेल्ल्यांतलो जिवांत उठोवन आपल्या संतती खातीर म्हणजे आमचे खातीर पूर्ण केली जशें बरोवन आसा दुसऱ्या किर्तनान तूं म्हजो पूत आयच्या दिसा हांवें तुका जनीत केला देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार तूं म्हजो पूत आयच्या दिसा हांवें तुका जल्म दिला तूं म्हजो पूत आयच्या दिसा हांवें तुका जल्म दिला हांवेंच म्हज्या राजाक वेंचून सियोन म्हज्या पवित्र दोंगरार प्रतिश्ठीत केला सर्वेस्पराचें फर्मान हांव परगडतलों तूं म्हजो पूत आयच्या दिसा हांवें तुका जल्म दिला अशें म्हूण सर्वेस्परान म्हाका म्हळां तूं म्हजो पूत आयच्या दिसा हांवें तुका जल्म दिला फकत माग आनी हांव सर्व जनांगां तुजें दायज म्हूण दितलो शेकांचेक सगळी प्रितूम तुजे आदीन करतलो लोंकडाच्या राजदांड्यान तांचें त्राण तूं मोडटलोय मातयेच्या मटक्या बरी तूं तांकां फूट करतलोय तूं म्हजो पूत आयच्या दिसा हांवें तुका जल्म दिला आनी आतां तुमी रायानो शाणे जाया तुमी प्रितुमेच्या अधिपतीनो सतरायेन चला सर्वेस्पराचें बेंबिरान धरा तरतरून ताच्या पांयांक पडा तूं म्हजो पूत आयच्या दिसा हांवें तुका जल्म दिला Alleluia gavia somia करसिया ताच्या पवित्र नांवान ओगले कुसार्या Alleluia gavia somia करसिया
ताच्या पवित्र नांवान उगली कुसार्या. हांवूंच वाट, हांवूंच सत आनी हांवूंच जिवीत म्हणटा सोमी. म्हजे मरिफात गेल्या शिवाय कोणाच्यानी बापाशी वचूंक जायना. Alleluia gavia, sunia करसिया, ताच्या पवित्र नांवान उगली कुसार्या. Alleluia gavia, sunia करसिया, ताच्या पवित्र नांवान उगली कुसार्या. सुमी तुमचे सवे असो. तुमचे सोवे आसो. भगवान स्वाम प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची सुवार्ता. महिमा तुका सोम्या. त्यावेळी जेजून आपल्या शिसा लागीं म्हळे, तुम्ही कळवळचे न्हय. देवाचेर विश्वास दवरा, म्हजेरी विश्वास दवरा. म्हज्या बापाच्या घरांत जायतीं कुडां आसात. नातलीं जाल्यार हांव तुमकां पयलेंच सांगतो. हांव आतां वचून तुमकां एक जागो तयार करता. हांव वचून तुमकां एक जागो तयार करतच हांव आसतलों थंय तुमी आसच्याक. हांव पाटी येवन तुमकां म्हजे सवे आपोवन व्हरतलो. हांव वेता थंय वेची वाट तुमी जाणांत. तवळ तोमास म्हणालो, सुमिया, तूं खंय वेताय तें आमी नेणाव, तर थंय वेची वाट आमी जाणा जावची कशी. जेजून ताका जाप दिली, हांवूंच वाट, सत आनी जिवीत. म्हजे मरिफात गेल्या शिवाय कोणाच्यानी बापा सरशीन वचूंक जायना. देवाचे उतर हे. वाकणे तुका क्रिस्ता. जीवन जेजू थंय म्हज्या भोवमोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आत्तां आमी आयकल्ल्या वांजेलाचो थोडो पाठतळ या पाठभूंय बॅकग्रावंड समजून घेवया. निमाणें जेवण जावन आसलें. जुदास जेवणाच्या मदगात उठून भायर गेलो. ताणें येदोळच जेजूक विकृत करता म्हणून निर्धार घेतिल्लो. तो भायर गेल्लेंच जेजूक आपलें मरण बेगीनच आसतलें म्हणून दृढ जालें. आनी आपले तो आपली निमाणी उतरां आपल्या शिसा लागीं उलयता. गुरसो एक मनीस मरच्या पयलें आपलो निमाणो वील बरयता. तो व्यक्ती मेल्या उपरांत कितें चक्कड करीचे म्हणून तो त्या विलांत बरयता. भाऊ भयणीनो, आत्तां आमी वाचल्लो तो वांजेल तो जावन आसा जेजूचो वील. तातूंत आमी ताच्या पाटलावदारांनी ताच्या मरणा उपरांत कितें करीचे म्हणून तो आमकां सविस्तार सांगता. जुआंवचो वांजेल 14वो अध्याय त्या पयल्या वळींनी जेजू आमकां अशें म्हणटा, आमी कळवळचे न्हय. आमी जेजूचेर आनी ताच्या बापाचेर अखंड विश्वास दवरीचे अशें म्हणून सांगले. बरी कोण कळवळ्ळे? जेजूचे शिश्य कळवळ्ळे. कित्या खातीर ते कळवळ्ळे? कित्याक म्हळ्यार जेजू उर्साच्या नालिसायेच्या मरणा विशयांत उलयतालो मात न्हय, तेच वाटेन ताच्या शिसांनी येवंक आसा म्हणून जेजून सांगतना ते भियेले, ते खावजेले, ते कळवळ्ळे. जंय तागोवन पावोवची वाट ती कुर्साची वाट म्हणून तांकां तोवळ कळीत नातलें. देखून जेजू तांकां सांगता, आपूण जावन ते वाटेन फुडें वेता आनी आपूण वचून शिसांक कुडां तयार करता अशें म्हणून. भाव आनी भयणी, ही कुडां म्हळ्यार कितें? सर्ग म्हळ्यार एक व्हडलें एपार्टमेंट आनी थंयसर जायतीं कुडां आसात अशें म्हणून आमी चूक समजोवचें न्हय. फेर्नांदो आर्मेलिनी म्हणलो एक व्हडलो बरयणार आपल्या एका बुकांत अशें विवर दिता. ह्या कुडांक असलो एक अणकार या इंटरप्रिटेशन दिता. जेजून आपल्या मरणांनी पुनर्जिवंतपणा वरवीं आमकां एका नव्याच घराक हाडून पावयला. ताच्या पुनर्जिवंतपणा वरवीं आमकां मेस्तांक क्रिस्तांवांक एका नव्या घराक हाडून पावयला.
बावतिस्म जावन आसा ह्या घराचो दारवट. बावतिस्म आमकां जेजून जोड दिल्ल्या कुरपेच्या जिविताक व्हरून पावयता. ह्या दारवट्यांतल्यान भितर सरल्या आमकां त्या घरान जियोंक फावो जाल्ली भुरग्यांची चाल पाळूंक आसा त्या वाटेन आमकां चमकोवंक आपयलो. ताच्या घरांतली कुडां आसात आमकां दिल्ली वैयक्तीक मिसावां. कशें एका व्हडल्या कॉल सेंटरांत थंयसर जायती लेखनांतली क्युबिकल्स आसात, ल्हान ल्हानशी कुडां आसात आनी हांगा हर एकलो ऑपरेटर एका कॉलांत मग्न जावन आसता आनी आपापले मिसांव तो संपयतना सगळ्या संस्थ्याचे मिसांव सुपळ जाता. तशेंच हर एकलो बावतिस्म घेतलो सांदो आपापलें माणकुलें मिसांव करतना देवाचें राज वाडटा, तें चडटा, तें फुलता आनी तें परमळटा. हांगासर कोणेय आमी मुसोर पावोवचें म्हणून ना, कित्याक म्हळ्यार हर एकल्याक कुडां आसात, म्हळ्यार हर एकल्याक एक एक मिसांव आसा. थोड्यांक व्हडले मिसांव, थोड्यांक धाकटे मिसांव आसूंक पुरो, पूण गरजेचें कितें म्हळ्यार आमी आमचें मिसांव करचें. पूण हें सोम्याचें सुटका दिवचें तें मिसांव भोवरून बिडीनो तितल्या चलिसायेचें न्हय. हे मिसांव केल्ल्यांक पुरस्कार मेळना, तिरस्कार मेळटा. जेले मेळनात भले मेळटात. आमकां मान मेळना, जायते फावटी अवमान मेळटा. पूण जेजू म्हणटा कळवळ नाकात, भिये नाकात, विश्वासाणी नाकात, कित्याक जैताक व्हरून पावोवची वाट ही मात्र. हे वाटेन जेजू गेला आनी जैताक पावला आनी तो फाटी येवन आमकां तेच वाटेन आपोवन व्हरता. जर क्रिस्तांतय आमी मेल्या तर ताच्या सांगाता आमी पुनर्जीवन जातेल्या, ताच्या सांगाता आमी अमर उरतेल्या. भावनय बिडीनो, कुर्साचो गुर्त काडून आमकां पवित्रान दिल्लो. त्या उपरांत हजारो फावटी आमचेच वयर आमी हो गुर्त काडुल्लो आसा. तो खुरीस जिवो भोगूंक मेळटना आमी कळवळचे नाका, आमी निराशचे नाका, आमी आमचो बोवाट सांडचो नाका. बगार आमी विश्वास दवरचो. जेजूक जय जोड दिल्लो तोच मोगाळ बाप आमकांय आमच्या कश्टांचें इनाम दितलो. जैताचो कुरो आमचो जातलो. ते कुरपे बसत ह्या बलिदाना वेळार प्रत्येक जावन आमी मागया. आमेन. तुझे उजिरायल्या बापा कानीक घेवून नैशानी मोगाची त्यो उक्तीन हाडून मोगान तुकार पोकायल्या सर्वा मेळून शाराय कुशीतावून येवून आमच्या बापा भोवनो बिडीनो म्हजें आनी तुमचें हे वर्गां बलिदान सरपुदवेदार देव बापाक मानवल्लें जावं दी म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्या एक्या पवित्र सभेच्या आदाबाक सर्वेस्व मानून घेवं. सर्वेस्पर आमच्या देवा, तुज्या कुटुंबाचें बलिदान दयाळायेन मानून घे. तुवें आमकां फोव केल्या ती देणी आमी होगडायना जावच्याक आनी सासणाच्या सुखाक आमी शाबीत पावच्याक आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां राखून दवर. ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया, आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयश आमी करूंक फावो.
सर्वेस्परा पवित्र बापा सर उखाळी आमी तुका वाकणूंक फावो खायदो रितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे महिमेची कीर्ती आनी वाकणणी वर्त्या धबाच्यान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची भली ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो पातकाचो लांब युग संपलो विबाडलेलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परत संपूर्णकायेक पावलो देखून पास्काच्या संतोषान उल्हास सगळो संवसार आनी सर्गींचे सगळे दळभार निरंतरी गायतात तुजे मुखार पवित्र 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 दळपाराचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान उंचगी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय उंचगी तुका जय जय बापा करोच तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्रात्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्याच खुशेन कस म्हणून सुसुंगेचे आदले राती ताणें आपल्या पवित्रांतांनी उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शेसांक दिलो आनी ताणें म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची तेच पर्यंत जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी ताणें म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशां पसत ते वरवतले हें म्हज्या उडासाक करात भवतस गुट परगटुया सौम्या जेजू तुझे मोरण आम्ही समरमता तुझे पुनर्जीवन आम्ही परगडता तुझ्या येड्या सौम्या जेजू आम्ही रेखता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास काडटा आनी हो जिविताचो उणो आनी ही सुरवणीची खाल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी सुमेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराक पृथ्वीचेर विस्तारलेच्यो पवित्र सभेचो उगडास काड फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा पीटर पॉल आमच्या गोडी बापा आनी सगळे याजकी वर्ग बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय सर्वेस्परात जे साकरनी एल्विराची काकुळकर तिका ह्या संवसारांतली तुवें आपोवन वेली जशी पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बराबर ती सरली तशीच ताचे बराबर ती पुनर्जीवन जाव पुनर्जीवनपणाचो बुरवो सुदरून आमच्या दिसरून गेल्यान त्या हेर आमच्या भोव भयणींची काकुळकर तांकां ज्येश्ठ गतीन सरल्ल्या सुमेस्तांक ज्यो परचडीत मुखामोळ पळोवचें भाग फावो कर आमी सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता ओंकार मरी जेजूचे माये सांगाती भगवंत सुजित सुपती भगवंत धर्मदूत आनी सर उखाणी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू तय पवित्रत्मेच्या एकपणान सरपदवेदार भापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक आमेन
कळवळ नासतना खंत करनासतना सदांच सुम्याचेर तिरपातणी दवरन ताची कुशी करूंक जाय आसची करपा तसो सुमी आमकां समेस्तांक फोव करूं दी म्हणून जेजून शिकयल्ल्या मागण्यांत बरी बापा लागीं येता सांगता मागया आमच्या बापा सगळ्यांच्या तुजें नांव पवित्र जा तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशेंच संवसारांत जावं आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणें पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतली विघ्नांतली वरांतली पिडेशिण्यांतली कधी दुखींतली निराशेंतली आमकां निवार दहे करून ह्या जिवितांत संतोष समाधान सवस्काय आमकां दी सर्गींचे भागरे आमच्या सुरवणदारा जेजू क्रिस्ताचे दुसरे येणे बरोवशेन उतरेकतेलांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकनांतली वाटाय कित्याक रासवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक सुमे जेजू क्रिस्तांत तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणून तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांनी न्ही सुमे आपुणच्यो पवित्र सभेन तुजे वयर दवरल्या खंड भवार्थाचेर बरोवशेचेर आनी मोगाचेर दयाळ दीस घाल तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी सदांच तिका एक वळान सांबाळ तुजी येता आनी राजवट चलयता हे सासनाच्या सासनाक आमेन सुमेचे शांत समाधान सदांच काल तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसूं माया मोगाचो गुर्त जावन एकामेकाक शांती पटोवया देवाची शिडी संसाराचे पाप कटतले आमची काकूत कर देवाची शिडी संसाराचे पाप कटतले आमची काकूत कर देवाची शिडी संसाराचे पाप कटतले आमकां शांती दी सुमे जेजू क्रिस्ताची वेदवाच्या पुता बापाच्या कुशे प्रमाणे पवित्रत्म्याच्या साखरांच्या मरण आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं संवसाराक तुवें नवें जिवीत दिलें हे तुजे भोव पवित्र कुडी रक्ता वरवीं सगळे आमच्या खोटेपणांतली सर आमच्या वायटांतली विघ्नांतली अनवरांतली आमकां निवार सदांच तुजी आज्ञा पळोवंक आमकां आदार दी तुजे सरशिली वेगळी सरूंक आमकां केन्नाच निर्मू नाका बोनून भयणो होस्तो जेजू ताच्या काळजांत आमकां सुमेस्तांक एक जागो तयार कर आमकां थंयसर सदांच वरचो ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती ह्या शेळीच्या जिवनाका पयलीं आमी सुमेस्तां सुभागी सुमया तुमी तुजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरानूच म्हाका भलायकी मेळटली जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सस्ताच्या जिविताक सांबाळ तुमी कुमगाराचें विधान मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पाती येतां हांव सर वस्तुप्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आश येता जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जाता जेजू तुजें तावन केदींकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका आमेन हरे घडी म्हज्या जिविताची सोम्या तुका हांवें वाचता भक्तीन गितां गाव संतोषाची सोम्या तुका वर्णिता हर एक म्हज्या सुख संतोषा सोम्या तुजो सांगा सोता हर एक म्हज्या कसांनी दुका सोम्या तुजो आदार मागता हर एक घडी म्हज्या जिविताची सोम्या तुका हांवें वाचता भक्तीन गितां गाव संतोषाची सोम्या तुका वर्णिता
आमच्या पातकांक लागून जेजूक मरणाचो दिन केलो आनी आमी प्रामाणीक जावचे खातीर ताका पुनर्जिवंत केलो. सर्वेस्पराक जय. प्रार्थुया. भोवमोगाळ बापा, दयाळायेन तुवें आमची सोडवण केली, तर दयाळायेन आमकां सदांच सांबाळ. तुज्या पुताच्या कश्ट मरणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली, तशेंच ताच्या पुनर्जिवंतपणाक लागून तुवें आमकां दिल्लो संतोश निरंतरी सांबाळ. हें आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवय आसो. आनी सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाची व्हड उपकार. गुणाचे वाटेन सुम्या म्हाका सरलय, गुरबे देण्यान तुज्या आत्मो मोसो नेट. बेसांव घालून तुझे सदांच म्हाका वागय, शेळे काळीजे मोगान तुज्या पेट. कश्टांत आसतना जावं जो आता, होय मोजे करताना दयेन म्हाका तुरा. शेगुणाचे वाटेन सुम्या म्हाका सरलय, गुरबे देण्यान तुज्या आत्मो म्हजो नेट. बेसांव घालून तुझे सदांच म्हाका वागय, शेळे काळीजे मोगान तुज्या पेट. मोगाल पुता सोवे आमकां मुई आशिर्वाद आमकां. भगिनी पुरुषाची करुवेन आमकां आमची दुआ आमच्या दुस्मनांतले बापाची, पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी. आमेन.